आज कुचरा वयलो शिगमो आमी मनयतले विथ द हेल्प ऑफ गोवा टुरिझम, कुचरा काकोरा म्युनिसिपालिटी आणि आमची कुचड्या सावड्ड्या शिगमोत्सव समिती इतले वर्सां आमी करता. एक कळणी आसा सांगपाक की आमी जेन्ना आज शार्प चारांक आमी चालू करतले 7 तारीख नाल्ल फोडून देवीक आणि आमी सगळे कमिटी मेंबर सगळे स्टेजीर वयतले. पयलीं आमी फॅन्सी ड्रेस चालू करतले स्टेजीर सारखे शार्प एट अराउंड बिफोर 5 o'clock आणि ज्युनियर कॅटेगरीचे आणि मागीर सिनियर कॅटेगरीचे. तशें करून लोकनृत्य जे आसा तांकां आमी स्टेजी कडेन आमी तांकां कंपल्सरी बिफोर 5:30 or 5:45 त्यांनी रजिस्टर करून 6 o'clock त्यांनी दाखोवपाक जाय. 6:30 ऑनवर्ड्स आमी चित्ररथ जे आज येयल्ले आसा आमी तांकां रिक्वेस्ट करता तुमच्या माध्यमांतल्यान तांकां रजिस्टर करपाक बिफोर 6:30 सगळ्यांनी. आणि आमी पयलीं चित्ररथ चालू करतले आणि चित्ररथ म्हाका दिसता बाय 7:30 आमचे चित्ररथ काबार जातले आणि 7:30 ऑनवर्ड्स आमचे रोमटामेल चालू जातले. असो आमी सगळ्यांनी कमिटीचे डिसिजन घेतलेलें आसा. सो हितून भितर कितें जातलें की खंय बडगांव आणि बाकीचे कडेन मातशें लेट जाल्ले कारणान आमी जे चित्ररथ आसा हांगा प्रायोरिटी दितले. चित्ररथ सगळे पावल्ले आसा. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान तांकां रिक्वेस्ट करता की 6:30 पयलीं त्यांनी रजिस्टर करपाक जाय आणि आमी रजिस्टर करून 6:30 चित्ररथ चालू करतले आणि बाय 7:30 7:45 सगळे चित्ररथ सोंपयतले. त्याच्या नंतर आमी चित्ररथ घेवचे ना. त्याच्या फाटल्यान आमचे रोमटामेल चालू जातले. जे आमचे भुरगे येतले म्हणजे अराउंड 7:30 ऑनवर्ड्स रोमटामेल चालू दवरून रोमटामेल चालू उरतले. सो हो आमचो शिगमोचो जो आयचो दिसाचो प्रोग्राम आसा. हांव सगळ्यांक विनंती करता हे भशेन सगळ्यांनी कॉपरेट करचे आणि जे कॉपरेट करना तांकां आमी एंट्री दिवचे ना. सो हेजे खातीर ज्यो आमी सांगल्या की लास्ट एंट्री आमच्या रोमटामेळाचे 8:30 नंतर आमी कोणाची नांवां घेवचे ना. सो अशें करून आमी कमिटीन डिसिजन घेतलेलें आसा आणि आमदार हे नातीन जेंकां आमकां 10 10:30 म्हणल्यार काबार करपाक जाय हे भितर आमी प्रयत्न करतले. पूण जशें हांवें सांगलां पयलीं आमी 4 नाल्ल फुट्टले सातेरी देवळा कडेन. थंयसर आमी सगळे कमिटी मेंबर स्टेजी कडेन वयतले. 5-6 ज्युनियर कॅटेगरीचे जे फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन चालू करतले. त्याच्या फाटल्यान आमी सिनियर कॅटेगरीचे चालू करतले. त्याच्या फाटल्यान बाय 6 आमी परतून एकदा लोकनृत्य चालू करतले आणि मॅक्झिमम 6:30 आमी चित्ररथ चालू करतले. ते 7:30 म्हणल्यार चित्ररथ काबार करतले. म्हणजे ताका लागून सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता चित्ररथवाल्यांक 6:30 पयलीं रजिस्टर करपाक जाय. 6:30 चालू करतले. 7:30 नंतर चित्ररथ कोण जर करूंक सोदता तांकां आमी एंट्री घेवपाचे ना आणि त्याच्या नंतर आमी रोमटामेल चालू करतले.